सगळ्याक बरोबर एकूच सांगता, तो बीजेपी सरकार तो गरिबांक फटयता. तो सगळा 24 तास पाणी असतले. हे पाणी फक्त मंत्र्याच्या आमदाराच्या व्हडल्या घराकडे, गरिबाच्या घराकडे न्हूये. आज पाणी येता म्हटलं खंय येला पाणी? अख्ख्या बार्देशात जाते ना शेवले बोटे थेंब सुद्धा पाणी ना. आम्ही आता PWD ऑफिसात गेले, टॉयलेटला घाणी पडल्यात आणि घाणीत बिचार ते पेट्रोल बसतात. शेप सीएम शेप बीजेपीचे शेप. माननीय मुख्यमंत्री यांनी घोषणा केली की आमचा जो टीचर मनीस असता त्याचे कडल्यान एक मिस्टेक जाल्या, सो ताका क्विकली आम्ही त्याचेर एक्शन घेतले. माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता एक एक्शन तुम्ही घ्या आणि एक तितून एड करा. एक्शन तुम्ही घेतले ते खूप पळयले, सरकारान एक्शन घेतला ते पळयले. एक एड करा, जो कोण तो मनीस त्या जागेर बसता त्याचे ते काम असले गेट ओपन करपाचे, त्या मनशाचो नंबर, त्या मनशाचे नाव आणि त्या मनशाचो फोटो व्हायरल करा. नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे म्हणजे अख्ख्या एरियन आमच्या बार्देश एरियन जे उदीक ना पळय त्या एका मनशाक लागून, त्याच्या मिस्टेकेक लागून, एका मनशाच्या मिस्टेकेक लागून आज हजारांनी लोकांचे पैसे गेले उदकाक टँकरी. म्हणजे असली हलगर्जीपणा जी आसा पळय, असली फटिंगपणा आसा पळय, ही बेजबाबदारपणा आसा पळय, तो केन्नाच मनीस विचार करचो ना. आणि तेका पळोवन बाकीचो जो स्टाफ आसा पळय तोय तसो करचो ना. आणि तुमकां मंत्र्यांकूय त्रास जावचो ना आणि तुमच्या पक्षाचेरूय बोट उठचें ना. आमकां काय अशी उमेद ना आमचो टायम वगळून हांगा येवपाचें. आमकां उमेद ना. आमी मुद्दाम आमकां एक सकाळी कोणी मेसेज घातली की बाबा मुख्यमंत्र्यान उदीक दिले म्हणून मुद्दाम आमी सगळीं जाणां आयज मेळोन आमी हांगा येयल्या, PWD ऑफिसार येयल्या. कित्याक थंय उदीक येता काय ना ते पळोवंक वयता जाल्यार मुताचे घाणी पडल्या, अक्षरशः उताचे घाणी पडल्या. आम्ही भितर गेल्या उपरांत तांकां विचारले आणि तांकां व्हिडिओ केलाय, बाबा तुमकां हांगा उदीक ना, आमकां उदीक येवंक ना म्हणपाक लागले. मागीर कोण सांगता की मुख्यमंत्र्यान काल उदीक सोडटा म्हणून सांगले, ते सोडले असो कोण तो मनीस सांगता की बाबा तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान जे वचन दिले ते आम्ही पाळले म्हणून? खंय सोडले उदीक? त्यांच्याच ऑफिसांनी, गव्हर्नमेंटाच्याच ऑफिसांनी उदीक ना. म्हणजे ते मुद्दाम आम्ही पळोवपाक येयल्ली, सगळ्याक घातलें तेंच्यांनी की आम्ही उदीक आयज सोडटले म्हणून. आयज आमी मुद्दाम येयल्या गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसान उदीक हा काय ना तुम्ही पळोवं शकता. आम्ही फटींग जाता प्रूफ ते आम्ही सिद्ध करपाक हांगा येयल्या. दुसरे 1,500-2,000 जे कोण परवरी आणि म्हापसा सिटीन लोक रावता, अख्खो टँकर जर त्यांच्यानी घेतलो ते उदीक ते बाकीच्या खंय घालतले, ते फ्लॅटांनी रावता. कळ्ळें न्हू? म्हणजे मिस्टेक कोणा कडल्यान जाल्या? जो ह्या सरकारान पदाचेर आसलो तो मनीस, त्या मनशा कडल्यान ती मिस्टेक जाली. ही कोणी सांगली? खुद्द मुख्यमंत्र्यान आपल्या तोंडान सांगलेली आसा की तो थंय मनीस आसा त्याचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. म्हणजे इनडायरेक्ट कितें त्या मनशाची मिस्टेक अशें तेंच्यांनी इनडायरेक्ट सांगून गेल्या. तर त्या मनशाची मिस्टेक जाल्या आणि आख्ख्या बार्देशाक उदीक ना एका मनशाक लागून. तर अशा मनशाचेर एक्शन कशा पद्दतीन जावची ही जर आता मुख्यमंत्र्यान जर त्याचो फोटो व्हायरल केलो, त्याचो नंबर व्हायरल केलो, त्याचे नाव घातले तर 100 फोन अख्ख्या लोकां कडल्यान ताका वयतल्यान लोक नाका करून सोडटले आणि नेक्स्ट टाइम तो भिवून ते गोष्टी करचो ना. येवपाचे आहा तेणी आयज ताका चार्ज खाली आसा परवरी चार्ज दिला. म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटान उदकाच्या डिपार्टमेंटान गरजेची वस्तू त्या डिपार्टमेंटान तुमच्याकडे 2 तुमचे शिफ्टिंग चालू आसा. आणि आता आम्ही पळयलें की आता ह्या डिपार्टमेंटाच्या टॉयलेटांनी उदक ना, घाण पडल्या थंय. लोकांची कितें हालत जाल्यार तुमी दिसता. आता म्हाका दिसता आमी ह्या बिस्लरी घालपाचे न्हावपाचे, सांगा तुमी बिस्लरी घालून न्हावपाचे सांगा. त्या लोकांनी बिस्लरी घालून न्हावपाक जाय काय? तुमी बिस्लरीचें उदक दितले? आयज टँकराची रेट जाल्या बिस्लरीच्या उदका भाशेन. कळ्ळें? सो ह्या सरकारान हर नळ आणि हर जल आणि सरकार तुमच्या दारी, अरे सरकार दारी सोडून दी. सरकारचे उदक सुद्धा पावना लोकांक. सो भुरग्यांनी सकाळचे त्रास जाता, आमच्या महिलांनी त्रास जाता, हे तुमकां पडलेलें ना. आणि तुमची यंत्रणा खंय? आयज आमी पेपरवाल्यांतून वाचतात की एकटो म्हणटा की आमी खंय ती गेटीची खंय कुळपाक दारात खंय तुमची कलमेल्ली आहात. म्हणजे तुमी केन्ना चॅक करिनात काय कितें? काय थंयसरूच बसून आसतात तुमी? अशें जर परिस्थिती
येयली जाल्यार तुमचे कडेन बॅकअप प्लॅन ना, हो सिद्ध जाता. हो सरकार तो फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि करप्शनाक आणि लँड माफियान फुटलेलो आसा. आणि आतां पळयताले आमी उदकाच्या माफियान पळयताले, जो टँकर 700-500 रुपयाचो आहा तो 2000-3000 टँकर जाल्लो आसा अशें. आम्ही आयज पयले लास्ट आमी 26 जानेवारी सेलिब्रेट केलो रिपब्लीक डे आनी मोर दॅन 75+ इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स केला. पण आयज आमी पळयता आमकां बेसीक रायट जशे वॉटर नाल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी लायट असले बेसीक रायटा खातीर आजून पर्यंत आमकां झगडचें पडटा सरकारा कडेन. म्हणजे खंय पावली आयज देश आमचो आनी हे शहर आनी गोवा तेंच्यांनी खूब कार्यक्रम केले. कसले विकसीत भारत, होच तेंचो विकसीत भारत की आमी अशे सगळे शिकलेल्या बायलांनी दादल्यांनी सगळे महिलांनी भुरग्यांनी भायर सरप आतां पयशे घेवन भायर वचप. आनी उदक ना, उदक आमकां ना म्हणून 2 दीस कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय आसलेलें. सगळे टँकरची रेट वाडला. टँकरान कसले आसा तितले घाणेरडे वृक्ष कसले उदक लोकांनी पे करून ती रेट घेतला. प्रोविजन खंय केला हेंच्यांनी? उदक ना 2 दीस फक्त अनाउन्समेंट केल्यान जालें. आनी विजय विकेन सांगलें तशें तेंचे मेंटेनन्स कसलेच ना. कसले आमी टॅक्स भरता, कितले टॅक्स वाडयला आतां करंटली. पळोवपाक गेल्यार आमी सगळे उदक न्हू, लायट न्हू, कितें खाता पिता तेजेर सगळे हेंचेर टॅक्स भरता. पण ते खंय पयशे वयतात? हेंचे फक्त व्हडले विकसीत भारत म्हणून AC ऑडिटोरियमान बसता आनी प्रोग्राम करतात कार्यक्रम. आनी भायर रस्त्यार जे लोकांक त्रास जाता ते कशेंच पळयना. हे 2 दिसां खातीर महिलेक स्पेशली खूब त्रास जालात. आमच्या हांगा बाकीची महिला आसा ती उलयतली लायनीन उदका खातीर थेंब 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 उदक पडटा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. म्हणजे तेंच्यांनी सांगलां आयजसून काल डिक्लेअर केला की उदक येतलें म्हणून. पण आयज उदक ना म्हणजे कितें ड्रॉप्स दितात म्हणजे कितें जस्ट आय वॉश टू वॉश युअर आयज हे उदक येतलें म्हणून सांगतात ते. सो हे आमी अनाउन्स करता, हांगा अपील करता की जाता तितले बेगीन उदकाची योजना करची. आतां जस्ट MOU आनी मेमोरंडम हांगा आमी सबमीट करून दिला. CMान ते दिसून सालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच परवरी फाटी कितें बांदलेलें थंयसर आजून पासून उदीक येना आनी फावंडेशन स्टोन घातला आनी तेजेच भुरग्यांक हेल्मेटाय दिली आनी थंयसर भुरग्यांक आनी गांवच्या लोकांक आय वॉश गेम केली थंयसर आनी लोक खूश जाली. महिला धांवता, CM जेन्ना येता पळय महिला धांवता, कित्याक धांवता तें म्हाका कांय कळना. आनी थंयसर तांकां सांगलें की बाबा फावंडेशन स्टोन घालता आनी तुमकां टाकी बांदता उदीक दिता. आतां त्यो फावंडेशन स्टोन प्रत्येक जाग्यांचेर घालता, टाकयो बांदता, तितून उदीकूच ना. आतां जे स्ट्रक्चर आहा पळय ते काँग्रेसीन आदल्या टायमार बांदलेलें. फाटीं तुमी पळयलां आसतलें, आतां मॅडमीन थंय सांगलेलें पळय तो 75 वर्सां जालीं आमी गोंय स्वतंत्र आजाद जावन. आनी एका बायलेन रेस्मांकू स्टेटमेंट दिल्लो की आयज ते लगीण जावन सुद्दां ते घराक येयले जाल्यार तांकां रस्त्यार बॅरलां भरून हें करचें पडटा, टँकर घेवचें पडटा. तशें सरकार खंय तरी टँकर माफियाक प्रमोट करूंक सोदता काय कितें. आनी ते बायलेन सांगलें ते चेडू पळय रेस्मांकूचे इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता DLA प्रोजेक्ट फाल्यां तांकां उदीक खंयचें आसतलें आनी तांकां 75 वर्सां जालीं रेस्मांकूच सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आजून पासून उदक ना. आनी ती चेडवां लगीण जावन गेली केन्ना आतां आपल्या बायटेर काडपाक ते आपल्या घरा येता तरी पळयत जाल्यार आयज ती परिस्थिती आहा. बॅरलांनी तांबडे तांबडे उदीक आहा ते पिवपाचें तेंच्यांनी काय कितें नाल्यार तांकां कितली इन्फेक्शनां जातलीं तेंच्या भुरग्या बाळांक हानिकारक आसतलें. खंय तरी सरकार व्हडली व्हडली बोबकां फोडटा, व्हडली व्हडली भाशणां करता आनी व्हडले व्हडले स्लोगन मारता. CMान एक स्टेटमेंट केलं फाल्यां रिपब्लीक डे दिसा यूज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर म्हणून. तेणेन एक दाखोवचें कशें रेस्ट्रिक्टेड काय म्हणून तेणेन स्टेटमेंट करिना फुडें उदक सारकें बंद करून उडयलें. दॅट इज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर काय ताका विचारूंक CMाक. सेकेंडली सालिगांव 8 दिसांनी पायपां फुटलेलीं आसा आनी पायपां इतली करोडीत जाल्लीं आसा ती पायपां ती आजून रिप्लेस करूंक ना तेंच्यांनी. आनी आमकां एवरी टायम उदकाची शॉर्टेज आसा सालिगांव. सो आमी कशें कितें करपाचें? सालिगांवचें उदक येता सगळें मडी वॉटर वीच यू कॅनॉट इवन कन्ज्यूम दॅट वॉटर. सो आय एम आस्किंग CM हाव टू यूज दिस रेस्ट्रिक्टेड वॉटर वेन देर इज नो प्रॉपर वॉटर. इतलेंच म्हाका विचारूंक जाय CMाक. I'm Moggy and I'm from the TV constituency. My one big major question to the CM of Goa, you're a wonderful CM, but Mr. CM, where is the hygiene for this last few days? What are the poor people going to do with this hygiene condition of no water? How are they going to maintain themselves? Where is the civic sense? It is our civic right. Water is our right. Please look into this matter. All our canals, everywhere, water is
leaking everywhere. Development. We are not against development. आमचे पळय मिनिस्टर्स आसले ताणें BJPन जंप मारले आनी to do the development of Goa म्हणून हे development म्हणटात. What is this? I need an answer, Mr. CM, on this.